गोंयांत स्पानी क्रॉस मसाज चलूक दिवचे ना। मोठ्या हॉटेलांनी असलो प्रकार चलता आसत जाल्यार लायसन रद्द करतले म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन शिटकावणी दिल्या। स्पानी काम करपी 30 बायलांनी तांकां स्पाचे पात्रांव पिट्टात म्हूण भलायकी मंत्र्याक निवेदन दिलां। असले गजालीचेर नजर दवरूंक खंय जिल्लो पावंड्यावेल्या ऑफिसरांचो खंय स्क्वॉड आसतलो। गोवा राज्यान क्रॉस मसाजीस अलाउड ना। पब्लिक हेल्थ एक्टाचे अंडर क्रॉस मसाजीस आर बॅन्ड आनी खुबशे कडेन अशी म्हायती येवंक लागल्या की इल्लिगल एक्टिविटी स्पान जाता। म्हाका 2 दीस पयलींच इन्फॉर्मेशन आयिल्लें आसा 30 महिला ह्या लोकांनी सिग्नेचर मारून म्हाका रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा जे खंय काय गोष्टी जे उल्लेख केला भयानक गोष्टी आहा। हांव एक स्क्वॉड तयार करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा। जे पब्लिक हेल्थ एक्टाचे डॉक्टर, आमची एक महिला डॉक्टर, आमची SP जी महिला आसा नॉर्थ गोवाची आनी आमची कलेक्टर आनी एक काही लेडी कॉन्स्टेबल्साची स्क्वॉड तयार करून ह्या तरेचे स्पा हांगा 15 नांवां दिल्लीं आसा स्पाच्यो। ह्या 15 नांवांतले पणजेंतले टॉप 2 स्पाचे नांव आहा। तेज्यांतले आनी कडेन कांदोलीचे बेल्टाक स्पा आहा, वास्को काय स्पाचें नांव दिलें आनी कोलवा बेल्टीक आनी स्पाचें नांव दिल्लें आसा। क्रॉस मसाजीस करता आनी तरी बी हांकां फोर्स केले वयता आनी हेंचे कडल्यान आनी एक भयानक गोश्ट लक्षांत आयल्या। 10 पानाचो जो म्हाका पत्र गावला त्या पत्रान बरयल्लें आसा की हे स्पाचे ओनर कांय चलयो भायल्यो आसता ते हेंचे कडले डॉक्युमेंट घेतले वयता आनी ताका डॉक्युमेंट दिले वयना। मागीर दिस इज समथींग इज अ ऑफेन्स। आय विल बी ऑल्सो टॉकिंग टू आवर वुमन्स कमिशन चेअरमन आनी तांकां बाबा हे कंप्लेनाचें कितें करपाचें आनी ह्या कंप्लेनीचेर आमकां ते ओनरा कडल्यान इंटरोगेशन करून तेंचे कडल्यान एक टीम पुलीसची आनी हेल्थ डिपार्टमेंट त्याच बरोबर वुमन्स कमिशनाक इन्वॉल्व करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो। ही सादारण गोश्ट न्हू। गोंया राज्यान आमकां बरे गोश्टी जाल्ले जाय। हे क्रॉस मसाज हे सगळे बंद जावंक जाय। इवन 5 स्टार हॉटेलाक तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदतां इफ एनी 5 स्टार hotels conducts cross massages, I will be forced to terminate their license of spas. They will not be able to have spas in their hotels. आनी हे प्रॉस्टिट्यूशन डॅन जाल्ले आसा कांय स्पा ह्या कोस्टल बेल्टाचेर। हे सगळ्याचे नियंत्रण हाडपाक आमच्या कायद्या प्रमाणे हेल्थ डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान आमी जो स्क्वॉड आमी तयार करतले हे आमी स्ट्रिक्ट रावन वेगळे तरेचे एक्शन जे आमकां आमच्या एक्टाच्या माध्यमांतल्यान आहा हे आमी घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आनी हे स्पा ओनर्स जे आहा हांकां एक वॉर्निंग दिवंक सोदता तुमच्या मिडियमांतल्यान की असले गोश्टी करूं नाकात। स्पाचे वर्कराक लोकांचे प्रायवेट हावजान धाडूं नाकात, तेंची डॉक्युमेंट घेवं नाका, कारण हो विशय आतां डायरेक्टली वुमन एंड चायल्डाक जोडलो वयता आनी वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटान वुमन्स कमिशनाचे चेअरमनाक इन्वॉल्व करून हे आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। मुरगांव वाठारांतल्या बेकायदेशीर झाडांच्या नर्सरींचेर पालिका खंय एक्शन घेतली। बेकायदेशीर धंदो बंद करतले म्हूण CO उलयता। नर्सरीवाले खंय लोकांक फटयतात, झाडां लायली काय म्हयनोभर सुद्दां जगनात। Mushrooming within the jurisdiction of this municipality are not having the desired license from the authorities. Actually, as per law, they have to get a license from the zonal agriculture office. Thereafter, they have to get a trade license from this municipality. They are not having this. They are operating totally illegally. And what they do know, they go house to house. They show them some plants, and these ladies are made to buy this, and thereafter they disappear. The quality which they show and provide is not the same. So this is totally illegal, and government has already come up with a law, and stringent laws are there in force. So I have already directed my municipal inspectors to inspect all the jurisdiction of this municipality and give me the report. Thereafter I will stop them. This flats where alone some ladies stay, and they make a survey, and thereafter there can be many types of incidents in this. नर्सरीवालो म्हणटा झाडां लायली म्हणून जायना, तांची कुयदादूय घेवची पडटा। झाड़ को जो जितना मेंटेनेंस करेगा उतना फ्लावर आएगा। बिना मेंटेनेंस के कुछ फायदा नहीं। झाड़ लगाने का भी कुछ फायदा नहीं। मेंटेनेंस जरूरी है। वहाँ का क्लाइमेट ही थोड़ा अलग है। धूप करेंगे प्लांट रुकते नहीं है, ऐसा है प्रॉब्लम। जैसे दूसरा जगह में जैसे हमारा अभी महाराष्ट्र में एक नर्सरी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम महाराष्ट्र में है। जैसे हम लोग कोल्हापुर करते हैं, उधर भी हमारा धंधा है। उधर फुल मेंटेनेंस बिना मेंटेनेंस के भी आता है। हमारा जो गोवा का जो मिट्टी है वही बराबर नहीं है। सच्ची काय मुरगांवकरांक नगरपालिका करता ते सारखे दिसता।
आजकाल आमी दिसता भरपूर टायपाची फूल दिसता लायक जसवंती मागीर मोगरा गुलाब बिलाब आमी अशी बायलां पिशा भशेन ती खूब अशी घेतात आनी पूण आमी घराडे तरी ताजो काय आतां कांयच हेंच जायना 10 हाडले की 2 बी भितरल्यान ग्रो जाता आनी बाकी सगळे त्यो मरतात आनी आजकाल आमी दिसता की पळयता कितें म्हळ्यार बिल्डिंगेचे फ्लॅटार रावता पळय बायलां जाल्यार तांकां आपयता कार्डवाल्याक आनीक झाडां घेतात पूण हे बी हाजी डिसएडवांटेज बी आसा की थोडे लोक हातूंतल्यान चोरी बी करतात. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. घेऊया एक ब्रेक.